सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो सुयोकाराच्या मिसाच्या बलिदानांत आज किरीत भाशेन मिसाची मांडाबोड सांबाळटा वाट म्हणजे विडोज एसोसिएशन आनी सेंट विन्संट द पॉल एसोसिएशन आमचे फिरगोजेन वावुरतात ह्यो संस्था किरीत भाशेन आज ती मिसाची सेवाधर्मीक मांडाबोड सांबाळटा तेन्ना ह्या आमच्या भावा भयणीचेर किरीत भाशेन देवान आशिर्वाद घालूं आनी गरिबांक सगळें ती वावर करतात तो वावर अदीक फळादीक जावं तांचे खातीर आमी मागुया. आज आपल्या जल्माचो दीस समरमता एना पेरेरा तशेंच मारिया फेर्नांडीस आपल्या जल्माचो दीस समरमतात. तांचे देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण देवाचेर भरपूर कृपा तांचे देव म्हूण तांचे खातीर मागुया. दामिया रॉड्रिगीस आपल्या आनी आपल्या कुटुंबा खातीर आज किरीत भाशेन मागूंक लायता ताचे खातीर आमी मागुया. आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतां खातीर आज आमी किरीत भाशेन बागयोन फ्रांसीस सावियर हाचे रेलिकेची दोबाचीक दाखोवणेची समर्पण आमी आज समरमणी सोंपयता. ही उक्तावणी आमी केल्ली आज निमाणो दीस आनी हो निमाणो दीस आमी किरीत भाशेन सोंपयतना बागयोन फ्रांसीस सावेराचे मजतीन जायते आमच्या भावार्थ्यांक देणी फावो जाल्यात, जायत्यो मिलाग्री जाल्यात. उदीक आनी उदीक आमी जेजूचे गोवाय जावंक आयचे परबेंत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आज पवित्र सभा सोम्या जेजूच्या आप परगोटणीची दोबाचीक परब समरमता तेन्ना आमी किरीत भाशेन सगली हे परबेक फावो ते गोवाय जावंक आमकांय कृपा आनी बोड मागून घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवोट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज सोम्या जेजूच्या आप परगोटणेची दोबाचीक परब आमी समरमताव. तशेंच बागेवोन फ्रांसीस शावियर गोंयच्या सायबाचे रेलिकेचे दाखोवणेचो आयज आदल्या गोंयांत समरोप सुवाळो क्लोजिंग सेरेमनी हे दोनूय समरोप मनांत दवरून आयच्या सेवाधर्मांक विशय घेतला. वचात घेतलेलो जेजूचो अणभव सगल्यांक वांटात. उदेंतीच्या विद्वांनी बोरवाशान आपली यात्रा केली आनी शेवटाक ते सोदोस बरीत जाले. नोखेत्राच्या उजवाडान विद्वानांक सोम्या जेजूचो अणभव फावो जालो आनी होच घेतलेलो अणभव तांणी दुसऱ्यांक वांटलो. लोयलाच्या बागेवंत इनासान आपणे अणभवलेल्या जेजूची खबर बागेवोन फ्रांसीस शावेराक वांटली आनी ताच्या जिवितांत परगटूंक आमच्या गोंयांत आनी दुसऱ्या देशांनी तो उर्बेन गेलो. नोखेत्राच्या उजवाडान उदेंतीच्या विद्वानान बालका जेजूशी पावले. आयज आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान दुसऱ्यांक नोखेत्र जावंक कृपा मागुया. तशेंच आफ्रिकेच्या मिसांवा पासत हे पवित्र मिसाचे बेटेन मागुया. बाबा भयणीनो, उदेंतीचे विद्वानान नोखेत्र पळयलें स्टार आनी हे स्टार आपल्या जिवितांत तांणी किरीत भाशेन एक मार्गदर्शन कशें घेतलें आनी सोम्याक भेटूंक ते आपल्या गांवांत आपल्या देशांतल्यान ते परदेसांत गेले. परदेसांत तांणी किरीत भाशेन सोम्याक ह्या नोखेत्रा वरवीं अणभवलो. आमच्या जिवितांत देव आमकां आपल्याक सोदूंक टू सीक अदीक आनी अदीक ह्या सोम्याक आमी भावार्थान सोत मानूंक टू ट्रस्ट अदीक आनी अदीक ह्या सोम्याक आमी आपणावंक टू एक्सेप्ट आनी अदीक आमच्या जिवितांत ह्या सोम्याक आमी पोरजोड कसो टू रेडिएट हीम इन आवर लायफ. तेन्नाच की हें नोखेत्र आमकां फायद्याचें जातलें. अदीक आमच्या जिवितांत पोरजोडीत जावंक आमी पावतले. पूण जायते पावटी घडीक आमच्या जिवितांत सोम्याक आमी सोदूंक ना, ताका आमी पातयेवंक ना, ताका आमी पोरगोटूंक फाटीं उरल्या.
ताका आमी आमच्या जिवितांत अदीक उजवाड कसो पुरजोड जावंक आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी घडीक विसरल्या आमचे चुकीचे बोगसोणे देवा आनी एकामेका लागीं मागुया थोडो वेळ हात जोडुया आमचे दोळे दाखुया हे वेळार आमच्या पातकांचो उगडास आमी करुया सगलीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरी सगल्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Krista kakutku, Krista kakutku, Somya kakutku, Somya kakutku. Moima deva kun sorgi moima deva moima deva kun sorgi moima deva sorvespora moima deva kun sorgi moima deva Moima deva kun sorgi moima deva ami tuka namaskar kota ami tuka din vasa tuja tu vaibhava pason ami tuka vakanta Somya Jesu Krista Bapacha Eklas puta Deva Somya Deva Devachi Shiri देवाचे शेहरे तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत को तू बापाच्या आमचे मागणे ऐको गे Moima deva utsorgi moima deva moima deva utsorgi moima deva moima deva utsorgi moima deva eklos tu Ishvor eklos tu por Mist moima deva utsorgi moima deva Amen Amen Pratuya
किरीत भाशेन आमची मागणी, आमची प्रार्थना, आमचे आवडे, आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उसवाडा सगल्या पोसांक तुज्या एकल्या स्पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुज्या मोहिमेंत मुखामोड रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता राजवो चलयता सासनाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ऊठ पोडजोडीत जा उदेलो सुर्या, जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला, तोरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोडजोळटा. तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सरता, देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक, तुज्या उदेवाक ताच्या पोडजोळाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोंभोवती फिरोय, सोंभोवती पडे, एकठांय जावन सगलीं तुजेशी येतात. पयस सोत्यां येतात सगळे पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातार दोन हाडटात. अजाप जावन सगलीं पोडजोळीत जालीं, होय तुजें काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे उंटयेन सागार दर्याची व्हांवतली ग्रेसकाय, राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडांनी येतलीं उंटां, मिदियानाची आनी एफेसाची इश्पा भायर कोरां. शेबातावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सगलीं. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं बारबोर म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी, तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेचो मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुडबोळांक नीट करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तोलीं प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकानशेक ती तोखतलीं. एका दर्या तावन दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तावन प्रिथुमीच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. तार्सिसाचे आनी दिपां जुव्यांच्या राजा आपलो राजदंड घेवन ताचेशी येतले. ताका दाणां कानिको घेवन पावतले. अरेबियांची आनी इथिओपियाची राजा ताचे मुखार सोडपट पडटले. सगळे राजा ताची सेवा करतलीं सर्व राष्ट्रां. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलडिऱ्यांची आनी दुडबोलांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोडपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. बागेवन पावलून
एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावोवचें मुणयारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घोडे आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिळगाच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागयोन दोरदूताक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शिववर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान अनभावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीची ती सादें जाल्यात आनी तेच भासावणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें देवाचें वड उद्गार. सोम्याचे नोकेत उदेलोलें पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. सर्विस्पो तुमची सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमा. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुद्याच्या बेतलेहमान जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतीतान कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नोकेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलें. सोमेस्त मुखेल यादनिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्रांक जमून क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहमांत, कित्याक बाकनारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें सगल्यावून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तान निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोजेक गूण ह्या पोरी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नोकेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहमाक धाडटना म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटूच हांवेनूय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नोकेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोकेत्र पडून ते एकदमूच खुशाल बरी जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपली आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिलीं, भांगार, धूप आनी गोंडरोस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां स्वप्नांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महाने मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी जेजूच्या आप परगोटणेची दोबाचीक परब समोरुमता आनी खिरीत भाशेन आज आमी परब समोरुमतना आमकां सगल्यांक जेजूचे गोवाय जावंक जेजू ह्या संवसाराचोच न्हय, आमचोच न्हय, पूण आख्ख्या संवसाराचो तो सरवंडार म्हूण परगोटूंक आमकां आज खिरीत भाशेन एक आव्हान, एक चॅलेंज आनी आमकां पाटलावदारांक बाबा भयणीनो एक व्हड गोवाय. टुडे वी सेलेब्रेट द एपिफनी ऑफ द लॉर्ड. एपिफनी म्हळ्यार कितें? कोणी सांगशी? येस, इट इज मॅनिफेस्टेशन, परगोटणी. हाका लागून जेजूच्या आप परगोटणेची दोबाचीक परब आमी समोरुमता. We celebrate the manifestation of the Lord as the King of the whole world. Montugus, it is not only for us, but it is for the whole world that Christ was proclaimed as the King. He was proclaimed as the Savior of the whole world. Amazing grace, how sweet the name that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. कोणे सांगशी म्हाका? Who is the author of this hymn? Anybody knows? You heard this hymn? Amazing Grace. Burgyano aikola? Yes, we sing it many a times. We feel nice. But who is the author? John Newton. He was a British man. And या जॉन न्यूटनान आपल्या जिवितान देवाक सोत मान नासलो. He was trading with the slaves. म्हणजे आफ्रिकाक तान तो सगल्या खांपऱ्यांक हाडटालो आनी तांकां बाबा भयणीनो खिरीत भाशेन गुलाम कशें विकतालो एक एक ब्रिटीश लोकांक. He was trading in the slaves. आनी तशें करता आसतना देवाचेर तो सोत मानी नासलो. देव संवसारान नासलेले परी जियेतालो. अशेंच एका दिसाक तो आफ्रिकाच्या देशांतान परत आपल्या गांवांत ब्रिटनाक येता आसतना वाटेर वादळाक सांपडलो. ही वॉज कॉट अप इन अ स्टॉर्म. आनी असो वेळ पावलो की ताचें तारू बुडूंक लागलें. हिज शीप वॉज कॅप्सायझींग. असले वेळार ताणें पयलेच फावटी आपल्या जिवितान हात जोडले. एंड ही लुक्ड अप इन हेवन एंड सेड, म्हाका वाटाय. ओ गॉड सेव मी. आनी बाबा भयणीनो त्या उपरांत इतले वादळ मोड आसले की तो सोयरानार तो नासलो म्हणजे भायर पडलो. ही वॉज अनकॉन्शियस. आनी असले वेळार दुसरे दिसाक तो जेन्ना उठलो ताणें पळयलें आपल्या सोर भोंवती आपूण जिवो आसा. देवान आपल्याक आजून जिवो दवरला. And because of this great gift that he was alive, he sang this hymn, Amazing Grace, how sweet the grace. म्हणजे देवान आपल्या असल्या किरकोळ पातक्याक ह्या संवसारांत आजून दवरला. ताची कृपा आपल्या सोबे आसा. His grace is with me. आनी जेसू आमकां सदांच सांगता, My grace is sufficient for you. म्हजी कृपा तुका तावी. म्हजी कृपा तुका पुरो तुजें जिवीत बदलून हाडूंक, तुजें जिवीत बरें करूंक, तुजें जिवीत उदीक तुवें सरळ मार्गार हाडूंक. इन ऑर्डर दॅट यू मे लीड युअर लायफ प्रॉपरली, माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. आयचें पयलें वाचप टेकन फ्रॉम द थर्ड चॅप्टर ऑफ आयजाया. किरीत भाशेन आमी घेता आयजायाचे तिसरे ह्या आवेस्वरांतलें वाचप घेता भागांतलें. आनी तातूंत निर्वाशी जाल्ली पोरजां किरीत भाशेन आयजाया किरीत भाशेन तांकां बोरवोसो दिता
डोंट बी डिसहार्टन, डोंट बी सॅड, डोंट बी डिप्रेस्ड. कित्याक सांगता काय? उठ, पोरजोडी जा, उदेलो सुर्या जरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची महिमा. गॉड वील शायन ऑन यू. तो किरीत भाशेन ह्या निर्वाशी जाल्ल्याक, डिप्रेस जाल्ले पोजेक तुमकां सगल्यांक सांगता, सर्वेस्पो देव जेरुसलेमान तुमचे वयर परजळटलो आनी तुमकां सगल्यांक सांबाळटलो. तुमकां बाबा भयणीनो किरीत भाशेन सुरक्षीत दवरतलो आनी तुमकां एक सुरवंडार फावो करतलो. देवाचें हें बाकीत केल्लें इजायस प्रवाद्या वरवीं शुभ वर्तमानांत बाबा भयणीनो आज आमकां मेळटा. आज दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावले एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, देवाची कृपा क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान सगल्यांक आमकां, जावं जुदेव जावं दुसरो ग्रेक जावं हेर लोक, सगल्यांक आमकां ही कृपा फावो जाल्या. सो इट इज नॉट ओन्ली द ज्यूज दॅट आर एन्टायटल्ड टू द फेथ, बट इट इज ऑल्सो पीपल ऑफ अदर रेस दॅट आर एन्टायटल्ड टू दीस फेथ. म्हणटकूच क्रिस्त सगल्यां खातीर आयलो आनी सगल्यांक अनबावार्थ्यांक तेंच दायज मेळना. हाका लागून जावं ग्रेक जावं आमी ज्यू, आमचे मदें जुदेव, सगळे आमी देवाची भुरगीं. देवान आपल्या बागेवन धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान अनबावार्थ्यांक तेंच दायज मेळना. तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यान आनी तेच बासावणेंत तांकांय वांटो आसा. सो एवरीबडी हॅज अ शेअर इन दीस फेथ ऑफ क्रायस्ट. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी तेग विद्वानाची खबर आयकता शुभ वर्तमानांत. तांची नांवां कितें कोणूय सांगशी भुरगीं? कॅटेकिझम चिल्ड्रन, वॉट आर द नेम्स ऑफ द 3 मजाय? Better ask your catechism teacher afterwards. Gaspar, Melchior and Balthazar. तिग विद्वान बाबा भयणीनो उदेंतीक तान ते आयले आनी कोणाच्या आसऱ्यान ते आयले? एक नखेत्र तांणी पळयलें उदेता तें. ह्या नखेत्राच्या फाटल्यान ते गेले. आमी काय बरें तें गायन म्हणटा, तेग विद्वान उदेंतीचे नखेत्रा फाटल्यान ते गेले. बाबा भयणीनो, नखेत्र पडून सगल्या आडकोड्यांक फुडो तांणी केलो. नखेत्र पडून सगल्या प्रश्नांक तांणी जबाब दिलो. नखेत्र पडून आपली वाट तांणी चलत ते रावले. अकस्मात नखेत्र नाश जालें आनी ते जेरुसलेमाक पावले. जेरुसलेमाक पावून हेरोद राजाक थंय राजवट चलयता ताका तांणी भेट केली आनी म्हणलें, तुज्या ह्या देशांत किरीत भाशेन एक राजा जल्मला. जुदेयाच्या प्रांतांत बेतलेहमा म्हणटा थंय किरीत भाशेन एक राजा जल्मला. तो सगल्या इस्रायल पोजेचो गवडी जातलो आनी गवडी पोरी तो सगल्यांक चलयतलो. हें आयकून हेरोद राजा आनी आख्खें जेरुसलेम हाल्लें, भियेलें. हेरोदा शिवाय आनी कोण राजा आसूंक शकता? आनी हेरोदान तांकां म्हणलें, वचात, ह्या बाळकाक तुमी पळयात, तुमचो नमस्कार केल्या उपरांत येयात आनी म्हाका सांगात, हांवूय वचून म्हजो नमस्कार करतलो. बरें मन ताका नासलें. ह्या तेगूय राजांक रातचे स्वप्नान देवदूतान दुसरे वाटेन वचूंक तांकां निर्मिलें. मगर बाबा भयणो, आपल्या जिवितान आडकोडे आसून सुद्दां तेग विद्वान किरीत भाशेन जेजूक भेटूंक आयले. आमच्या जिवितान आडकोडी येतात, आमच्या जिवितान आटे विटे येतात, आमच्या जिवितान कश्ट येतात. तेन्ना म्हजो जबाब कितें जाता? वॉट इज माय रिस्पॉन्स वेन आय एम फेस्ड विथ ऑब्स्टेकल्स, विथ डिफिकल्टीज, विथ प्रॉब्लेम्स इन माय लायफ? Do I trust in God? Do I trust in Christ as my Savior? खरेंच हांव जेजूचे सोत मानता काय? आज विचार आमकां. बाबा भयणो, आमी किरीत भाशेन आयच्या दिसाक समर्पण कोत्ता आमचे रेलिकेचे दाखोवणेची. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिविता वयर 40 आनी 5 दीस आमी बाबा भयणो नियाळ्ळा. जायत्यो बऱ्यो वस्तू आमकां मेळ्ळ्यात, जायत्यो उत्सुऱ्यो आमच्या घोराब्यांनी जाल्यात. कशे तरेन आमी हो बावाट घेतला काय?
खरेंच बरवंशाची मनशां आमी जाल्या काय भावार्थान जियेतली मनशां आमकां बागेवन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान जेजू नोकेत्र कशें आपूण तो मारूंक चल्लो ओडचोड्या मदें आळकोड्या मदें त्रासा मदें ताणें फुडो करून जेजूक परगटलो आनी खरेंच तो आमचो सरवंडार म्हूण दाखोड केलो आमकांय तो आज उलो मारता आमच्या जिवितान हें नोकेत्र आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या जिवितान हो पोरजोड आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक आज बागेवन फ्रांसीस शावेर आमकां उलो मारता आमी ह्या वर्साक 2025 जेजूच्या जल्माच्या उत्सवांत आसाव ही उत्सवीक परब आमी समोरुमताना तुका आनी म्हाका ह्या वर्साक आमी विशय घेतला बोरवाशाची यात्रा पिलग्रिम्स ऑफ फेथ खरेंच आमी पिलग्रिम्स ऑफ फेथ खरेंच आमकां बोरवोसो आसलेली मनशां काय आमी आमकां पवित्र सभा विचार करूंक आमंत्रण करता ह्या विचाराक आमी जबाब दिवया डू वी हॅव दॅट फेथ इन अस दॅट वी वील बी द वन्स हू वील गीव होप टू दोज हू डू नॉट नो क्रायस्ट जांकां जेजू क्रिस्ताचे खबर ना तांकां आमी खरेंच गोवाय जातले आज आमी किरीत भाशेन ही परब समोरुमता टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द एपिफनी ऑफ द लॉर्ड आमकां आमच्या जिविताच्या दर एका जिविताच्या कोरण्या उदेशी आमच्या उतरां वरवीं आमचे देखी वरवीं जेजूक परगटूंक आमकां उलो आनी नोकेत्र जावन आसा आमकां एक खुणा स्टार आमी म्हणटा STAR ही चारूय उतरां आमी घेवया पयले सुवातेर S म्हणटा तें सीक द लॉर्ड सगळ्या वस्तूंनी देवाक आमी सोदुया आमच्या जिवितान जेन्ना अडचणी येतात त्रास येतात आमच्या जिवितान आटे बिटे येतात तेन्ना देवाक आमी पळोवया हो देव आमच्या जिवितान आसा जाल्यार अदीक आमचो बरवंसो ताचेर दवरूंक आमी वावरुया दुसरे सुवातेर ट्रस्ट इन द लॉर्ड आमचेर बाबा भयणीनो जायते फावटी प्रश्न येतात देव आसा काय हांव प्रश्नाक कित्याक सांपडला हांव कित्याक निराशी जाला हांव कित्याक असले परिस्थितीन आसा एट दॅट मोमेंट डू वी ट्रस्ट दॅट गॉड इज माय रेस्क्युअर ही वील सेव मी फ्रॉम ऑल अनवॉन्टेड थिंग्स ही वील गायड मी ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ खरेंच म्हाका स्वताचे वाटेन tortolo हाचेर हांव भरवंसो दवरतां काय तो पयले सुवातेर आमी ताका सोदूंक दुसरे सुवातेर टू सीक हिम फर्स्ट सेकंडली टू ट्रस्ट हिम तिसरे सुवातेर भाव भयणो जेन्ना आमी जेजूक सोदता तेन्ना आमी मानून घेवंक आनी कोंकणी भाशेन उतर आसा आमी ताका आमच्या आव्हानांनी स्विकार करूंक म्हणजे आमचेर येतले सगळे आव्हानां चॅलेंजीस आमी जेजूक स्विकार करूंक ह्या सगळ्या आव्हानां मदें आज आमच्या देशांत आमी जियेतना आमकां व्हडलें आव्हान क्रिस्तांव कशी जियोंक जायते फावटी आमी भियेता हांकडेता आमच्या दुसऱ्या अधर्म आमची भावा भयण आसात आमचो धर्म पाडिनात आमचे दुसऱ्या धर्माची भाव तांकां जेजूची खबर सांगूंक आमी भियेता वी आर अफ्रेड टू प्रोक्लेम क्रायस्ट कित्याक जायत बिकॉज आय एम नॉट कन्विन्स्ड दॅट आय एम अ कॅथलीक आय एम नॉट कन्विन्स्ड दॅट आय एम अ फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट आज हें आव्हान टू एक्सेप्ट दॅट जीसस इज माय सेवियर टू एक्सेप्ट that he is the one who leads me to the truth, to accept that he is the one who has brought redemption to me. आणि शेवटाक बाबा भयणीनो आर म्हणटा तें टू रेडिएट क्रायस्ट म्हणजे आमी पोरजोड जावंक दुसऱ्यांक कशे तरेन आमी पोरजोड जातले जेन्ना म्हजो मोग हांव दुसऱ्यांक दिवंक वावुरतलो जेन्ना हांव उनीत आसा थंयसर हांव खरेंच नीत दिवंक वावुरतलो जेन्ना आटे बिटे आमची बाबा भयणां करतात रस्त्याचे देगेर आसात तांकां उदीक बाबा भयणो मोग आनी मोयपास हांव दिवंक वावुरतलो वेन आय गीव माय लव माय कंपॅशन अँड शो जस्टीस टू द नीडी आय रेडिएट क्रायस्ट तर आयच्या दिसाक हें स्टार म्हणटा तें आमच्या जिवितान आमी उदीक मानून घेवया टू सीक क्रायस्ट टू ट्रस्ट हिम टू एक्सेप्ट हिम अँड टू रेडिएट हिम हीच कृपा आमकां मागतना ह्या आमचे पोरबेक उदीक ओड दिवंक जेजूचे खरे गोवाय जावं दिसपोटी आमी वावरुया उबी रावया
आनी वेळार आमचो बावाट उच्चारून सगलीं बरोबर आमी म्हणुया सोत मानता देवाक सोर स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं घडवी सांबाळलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कूस सुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखी दिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो सोर पदवीदार देवापाच्यो अस्व्याक बसला तुयें जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक स्वतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकेंचें भोगसोलें कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत आमेन प्रितीच्या बाबा भयणीनो वचात शुभ वर्तमान परगोट करात ही आज्ञा जेजून आमकां दिल्या ही आज्ञा वेव्हारांत घालूंक बापाचो आदार ह्या आमच्या थोड्या मागण्या वरवीं आतां आमी दवरुया उठ पोरजोलीत जा उदेलो सुर्या तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोलता आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी सुम्या जेजूची बरी खबर आपल्या उतरांतल्यान सोमयार तशेंच सोमया भायर आपले पोरजेक दिवंक आनी भोव करून आपल्या जिविताचे चालींतल्यान आनी वेव्हारांतल्यान ते पोरजोलीत शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा तेन्ना हेरोदीन ते विद्वानांक गुप्ती कुशीन व्हेले आनी नोकेत केन्ना दिसती पडलोलें ते विशीं ताणें तांचे कडेन बारकायेन खबर काडून घेतली आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी आपस्वार्थेचे भ्रश्टाचाराचे आनी भेदभावाचे गुलाम जायनासतना सगल्यांक एकवटान दवरतले पोरजेची तशेंच स्त्रीची निगा घेतले फुडारी जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आनी तांणी उदेताना देखलोलें ते नोकेत अवचीत तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बालोक आसलो ते जाग्यार पावून थांबलें आमच्या दिसपट्या जिवितान आमी आमच्या कुटुंबान फिरगोजीन गांवांत शिकपाच्या वो वावराच्या जाग्यार जेजूची पोरजोलीत नोकेत्रां जावंक आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी आमी दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक बापाचो आदार आमकां दर एकल्याक मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान विदेशांक तेंच दायज फावो जालां तेच कुडीचे सांदे जावंक तीं पावल्यांत हे परबेचो एकवटाचो संदेश घेवन एकवट शांती आनी मोग हाडटलीं मनशां आमी जावंक समाजान जेजूक गोवाय दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया आमचे मागणे थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया लेट अस प्रे फॉर आवर ओन पर्सनल इंटेंशन्स सुर्गींच्या बापा उदेंतीच्या विद्वानांनी जेजूक अणभवलो बागयोन फ्रांसीस शावेरान देवाचो मोग चाखलो आनी ह्याच मोगाचे नोकेत ते दुसऱ्यांक जाले तुजो मोग आनी आमचे बरे अणभव आमी दुसऱ्यांक वांटूंक तुजो आदार आमकां दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन काळून घेवया C21 पेज नंबर 37 C21 पेज नंबर 37 Baba Chatan
मोशा बाबा भयणीनो हे मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमगे पवित्र सुबेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटूंक भांगार धूप आनी गोंड रोस घेवन येवंक नाव. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखतांव, ताचें बलिदान करतांव आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणाक घेतांव. तर तुजे पवित्र सोबेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दोयाळ दीस घाल म्हूण आमी मागतांव. हे आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पोविहीत बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरसांचो उजवाड म्हूण दाखयले. अनुदपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताणें अमरपण पोसोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Utsorgi tuka soyso, सर्वेस्पराची नावी येता सोय. उत्सर्गी तुका सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोट पोर गोटुया. आनी एकासितले पियेता तितले पावती तो वैभवाने सो. आमी तुझे मोरो
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत येतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमचे गुणी बापा सिमा आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोर जरीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांणी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपवणा सुर पदवीदार बापा सर्वोंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज समखाय तुजी खोशी स्वर्गास जाता तुशी आमचो दिसपटो गिरास समखान आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणी पडू दिवं नाका पूण वायटन सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां दिवा दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दवरून तांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जे तांय राजू चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगल्या आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली D12, page number 53.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन कुशाल मनान काळजा भोवती कोरया वचून कोरया जेवण कुशाल मनान काळजा भोवती कोरया वचून कोरया जेवण ये तू जेजू आमचें मोदें सास आमकां उतरशिवें कुशाल मनान काळजा भोवती कोरया वचून कोरया जेवण कुशाल मनान काळजा भोवती कोरया वचून कोरया जेवण ये तूं बाबा ये तूं भयणी जेजू वांगडा कोरते ठेवणी Papa melhor somos Civița bobola Tu canți pe toi somlea canța Isti bozonat mi-an sotat Cușal monan calța bopni Corea bozun corea ceva Cușal monan calța bopni Corea bozun corea ceva E tu baba e tu moini Jesu bangla bosiami Tane bosia ta chautra Buke tane turi rota Deyat bosia deva cheuna Calzat pe conde bambelea Cușal monan calza bopti Corea
जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना पोरी आज आमी जेजू बाळाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पडोवंक ना, तरी जिव्या बाबार्थान त्या जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखिला. ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यात. तेच परी जिविताच्या सगल्या घुडितांनी आमची बाबार्थाची नदर जेजूचेर आसून मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती भावा भयणांकूय आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सुग्न स्वर्गार ताच्या पोरजोडान सुकेस जावन तुका दिनवासूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसुया. लग्नाची चिटी, काजाराची चिटी देवाचे कृपेन काज जाता रोमेल फ्रँक डायस, पूत एडवर्ड डायस आनी सुजान डायस रावता चिकालीम. लग्न जाता एलिस फातिमा एंथनी, सोलोमन फिलीप एंथनी आनी राज सिल्विया सोलोमन एंथनी रावता नागपूर. देवाचे कृपेन काज जाता रेगन आल्वियो फेर्नांडीस, पूत आर्थर फेर्नांडीस आनी रुफिना फेर्नांडीस रावता चिकालीम. हो लग्न जाता किंबर्ली स्विझल फेर्नांडीस, जुसे फेर्नांडीस आनी सुकुरीन फेर्नांडीस रावता नावेली. ही तांची पयली चीट. देवाचे कृपेन काज जाता बासिलियो गामा, पूत फ्रांसिस्को गामा आनी मार्सेलिना सिल्वा रावता दाबोलीम. तो लग्न जाता दिलिता फ्रांसिस्का दिकोस्टा, रुजारियो दिकोस्टा आनी दियोनोरा रुजारिया मिस्किता रावता चिकालीम. ही ताची पयली चीट. देवाचे कृपेन काज जाता वेलंकी आंजिस कॉस्ता, पूत जुजे हिलारियो कॉस्ता आनी लिबराता रॉड्रिगीस रावता चिकालीम, पूण ताचे रेजिडेंस जावन आसा स्विंडन UK. हो लग्न जाता रायना फ्रांसिस्का दे सोजा, रेजिनाल्डो सिल्वेरा सुकोरो दे सोजा आनी जुली वायलेट लॉपिस रावता गोवा वेल्या, पूण ताचे रेजिडेंस स्विंडन. ही तांची पयली आनी निमाणी चीट. देवाचे कृपेन काज जाता आल्विन एलेन फेर्नांडीस, पूत सांतान आगुस्टिनो फेर्नांडीस आनी दितोजा फेर्नांडीस रावता दाबोली. लग्न जाता लिलिफा कुतिनो, पेद्रो कुतिनो आनी ओपिलिया आंताव रावता नुवें. ही तांची पयली चीट. हांचे मदें आडकोड आसल्यार तुमकां सांगूंक दिवंक कायदो आसा. गेल्या आयताराक आमचे इगोजीन कलेक्शन जालां 28,325 रुपया. दाबोलीं कॉपेलांत 1,710 रुपया. सगळे मेळून 29,945 रुपया. फुडल्या आयतार जावन आसा सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब, द बॅप्टिझम ऑफ द लॉर्ड. किरीत भाशेन सांजे वाजाची भोगती वाडोवंक भेटयलोलो हो आयतार. 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:45 वाजता मांडावोड सांबाळूंक सांजे वाज समुदाय डॉमिनो सायड. दुसरें मीस 8:30 वाजता. ह्या मिसाची मांडावोड दोतोनीची भुरगीं कोत्तेली. उपरांत भुरग्यांक दोतोन नासतेली. पवित्र संस्काराची बोजोण बुधवारा दिसा सांजेची 6:30 वाजता जातली मांडावोड करपी देवसवा सॅक्टर. शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता जातली. ऑब्लिगेशन मीस सदांचे बरी सोनवाराक आमचे इगोजेंत आनी कॉपेलांत जातले. आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस सदांचे परी जातले. तशेंच स्पेशल मास आमचे इगोजेंत 9 तारखेर 8 वाजता सोंपलेल्या फेलिक्स मार्सेलो डिसोजा तिसऱ्या वर्साचो उगडास. 11 तारखेर 8 वाजता सोंपलेल्या इजाबेल दाकोस्टा म्हयन्याचो उगडास. समुदायाच्यो जमाती सेंट पिटर्स समुदाय वालीस सायड 5:15 आज किरीत भाशेन आग्नेलो ब्रागांजाच्या घरांत जमात आसतली. 8 तारखेर फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर हांची जमात इगोजेन 4 वाजता. आमचे फिरगोजेक देणगी आयल्या हे भाशेन एक बऱ्या देखणारान 10,000 आमच्या फाब्रिकाक दिल्यात. तशेंच एक बऱ्या देखणारान 5,000 गुड सॅमेरिटन फंडाक दिल्यात. ह्या आमच्या भावाक आमी किरीत भाशेन सांव फ्रांसिस्काचो ताचेर आशिर्वाद पडून ताच्या कुटुंबाक राख आनी सांबाळ आनी ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदवेदाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी फीस्ट. आमी उत्सवाचे मागणें सगळी बरोबर करतले. म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणचे, सुर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता, तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बावाड आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयलोलो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवोसो जागो शुभ वर्तमानाची बियां तोकोन आसतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरू नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या भावार्थान रावतना ही बियां मनशा कुळाक तशेंच आखे रचणेक भितरल्यान तान बदलूं तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा परजोडूं उत्सवाची कृपा आमा बरवंशाच्या यात्रेकारां सवे सुर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो हीच कृपा सगळ्या संवसारार सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया H12 पेज नंबर 112 H12. पयशिल्या देसांतले जेजूक बोसूंक आयले, पयशिल्या देसांतले जेजूक बोसूंक आयले. एक द्वार